गोंयांत फाटल्या 15 वर्सांत 70% इन्फ्रास्ट्रक्चर बीजेपीचो मुख्यमंत्री आसतना जाना। 90% केंद्रीय अर्थसहाय्य बीजेपीच्या कार्यकाळात। लायट आनी उदकाची बिलां सगळ्या राज्यां परस कमी। पर्रीकारान काँग्रेसीक चॅलेंज केली। कसिनोचो प्रश्न मात खंय काँग्रेसीन करून घाला। ड्रग्स, बायलां भुरग्याड, गुन्यांव, ट्रॅफिक बेशिस्त सरकार खपोवन घेवचो ना। गोरक्षक धरून कोणाकूच कायदो हातात घेवंक मेळचो ना म्हूण पर्रीकार उलयला। माध्यम प्रश्न मात ताणें वेले वयर व्हेलो। कोल अबूत न्हय, कॅसिनोय तुमीच केल्या। अरे तू कर्म करतलो आनी तुझे कर्म हांव धुयत राव। तुवेंच लायसन दिलात। बस दाखयतात, बस मातसो मदीं हें करनाका। तूं हें करना न्हय, हांव प्रूव करून दाखयता। 2006 लायसनां दिल्या, तुका खबर ना? दिगंबराक विचार, रवीक विचार। तूं आसतना न्हय, रवीक विचार। तूं आसतना एक जाला, उरलेले सगळे रवीच्या वेळार जाले। अरे कॅसिनो, फ्लोटींग कॅसिनोच्या संदर्भान जे एमेंडमेंट जाला पळय ते काँग्रेसीन केला। हांव उलयतां ते विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उलयतां। त्यामुळे हांगा जेन्ना आमी उलयता आनी इलेक्ट्रिसिटीचे सरकारान भरलेले मागीर पयशे खंयच्यान भरपाचे ते सरकारान? शेवटी वसूल करचे पडटले लोकांच कडच्यान। वी आर ऑलरेडी टेकिंग 180 crores रिडक्शन। म्हाका हांव चॅलेंज करता, म्हाका दाखोवचें खंयच्याय स्टेटीन रेट आमच्या पेक्षा कमी आहा। खंयच्याय स्टेटीन जे व्हडले व्हडले बोवाळ मारताले आमी अर्दे करतले किंमत, तांचो सुद्दां रेट ₹2.95 आहा। हांवें दिल्लीक काडलें सगळें डिटेल। आनी आमचो हांगा ₹1.20 आनी हांगा आमदार म्हणटा म्हारग म्हणून। उदकाचे, रस्त्याचे, लायटीचे गोंयची बिलां ही देशांतल्या खंयच्याय राज्या पेक्षा अर्द्या किंमतीचेर आहा। इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आयज देशान नंबर 1 पोझिशन गोंयचें आसा। पण वेदर इट इज कॅसिनो, वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज एनी अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इट हॅज हॅपन ड्युरींग बीजेपीज टायम ओनली। काड आनी पळयात, हांवें सगळो रेकॉर्ड काडलो। 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज बीन स्पेंड ड्युरींग 115 hours ऑफ गव्हर्मेंट लेड बाय अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर। 70% इट ड्युरींग लास्ट इयर। काड हाजेर हांव चॅलेंज करता। चीफ मिनिस्टर बीजेपीचो आशिल्लो तेन्ना जाला आं। आनी हातून हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कॉन्ट्रिब्युशन उलयना, ते ऑलमोस्ट 90% बीजेपीच्या टायमार। आय एम टेलिंग, मातसो सांगता, आय विल नॉट टॉलरेट नंबर 1 ड्रग, एनी क्रायम अगेन्स्ट वुमन एंड चायल्ड, and indiscipline in traffic. कोणाकूच कायदो हातान घेवपाक मेळचो ना। तो गोरक्षक आसत किंवा दुसरे आसत, कायदो हातान घेवपाक दिवचो ना। उदका पुरवण सुरळीत जावची म्हूण प्लांटांक कच्च्या उदकापासून वीज पुरवणे मेरेन वेवस्था जाग्यार घालपाक सरकारान एकवटीत प्लान केला। खासा इंजिनियर ताचेर काम करतात। फुडल्या वर्सभरात सगळ्या प्लांटांची वेवस्था जाग्यार घालतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। इजी दौरान काणकोणा प्लांट, पायपलायनी आनी उदका पुरवण सारकी ना म्हूण प्रस्न काडिल्लो। काणकोणची उदका पुरवण वेवस्था जाग्यार घालून नव्या पायपलायनीची वर्क ऑर्डर 15 भितर जारी जातली म्हूण सुदिनान सांगला। But practically, if you visit my constituency, every year, month of March, April, May, people are on the roads because there's no proper water supply. What have you done? काणकोण वॉटर सप्लायाक 2 प्लांट आमी घाल्या। एक 5 MLD एट मोरखड आणि 10 MLD एट श्रीस्थल। आणि हाका जे रॉ वॉटर सप्लाय जाता ते धरणांतल्यान, चापोली धरणांतल्यान रॉ वॉटर सप्लाय जाता आणि थोडे जो नालो आसा, नदी, तातूंतल्यान सप्लाय जाता। हांगा प्रॉब्लेम जाला कितें, जेन्ना रॉ वॉटर पायपलायन घालपाक जाय आशिल्ली 600 mmची, ती चुकून म्हाका दिसता त्या वेळार जेन्ना हांव नाशिल्लो 400 mm पायपलायन घातली। and the capacity of that pipeline is 9.5 MLD. आमचे कडेन आता 15 MLD प्लांट आसा, 5 MLD plus 10 MLD. But we cannot get supply, raw water supply from that pipeline. Now because of that, आम्ही आता 600 mm डायाची pipeline special
कॉस्टिंग अराउंड 17 crores सबंद काणकोणचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपा खातीर घालपाची ठरयल्या. ते इलेक्शन पयर जाल्ल्या कारणान ताची वर्क ऑर्डर दिवपाची उरली. व्हॅलिडिटी ऑफ द टेंडर सोंपलें. नेक्स्ट आफ्टर असेंब्ली आमी जे कितें थंय उरलां तें करपा खातीर एक विजीट करुया. डेफिनेटली आमी इतलेंच पळोवया की काणकोण एरियेक सबंद एटलिस्ट 150 लिटर प्रत्येक हाऊस होल्डांतलो मनीस जो आसा ताका 150 लिटर उदक मेळटलें. Today, Kankona, we are the worst sufferers regarding kidney problem. And that is more because of this water. तुम्ही ते फिल्ट्रेशन करता न्हू, सगळे ते पायपां कळमेल्या थिंगा. आनी कळमेल्यान ती रस सगळी उदकांतल्यान लोकांक दिता. सेकंडली तुम्ही टँकर्सान तुम्ही उदक दिता म्हणटा. इट इज जस्ट रॉ वॉटर. व्हळांतले काडटा, बांयतले काडटा, हाडून लोकांक सप्लाय करता. इट इज नॉट ट्रिटेड. So I deny these charges. I got full reports of almost 1 year where आमचे जे केमिस्ट असता ते उदक व्हरून चेक करता and with sufficient म्हणजे satisfactory results we supply. रॉ वॉटर पासून ते शेवटच्या घरापर्यंत जवळजवळ 12 वेगवेगळे विषय आसात की जे टॅकल करचे पडटा. रॉ वॉटर अवेलेबिलिटी मार्च म्हयन्यानंतर कमी जाता. त्यामुळे प्रत्येक रिक्वायरमेंटाक रॉ वॉटर आमी उपलब्ध करपाची सगळे प्लॅनिंग केल्लें आसा. आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता थोडोसो काणकोणा प्रॉब्लेम सोडल्यार बाकीचे कडेन रॉ वॉटरचो प्रॉब्लेम ना. हे सगळें शेवटच्या टोका पर्यंत व्हरपा खातीर सगळे पयलीं प्लांट जे आसात ते इंटिग्रेट करपाची एक प्रोजेक्ट चालू केला. प्रत्येक स्टेप वायज वता. श्रीकांत म्हणून जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर चीफ इंजिनियर आशिल्लो ताका फक्त हें काम दिलां. गेल्या 2 म्हयने ताणें 3-4 प्लांटाचे सगळे अभ्यास करून कितें कितें करूंक जाय इम्प्रुवमेंटाची हाजी एक एक्शन प्लान तयार केला. त्या प्रमाणे जे कितें रिक्वायर्ड फंडींग आसा ते आमी करतले. Minister, you are assuring me these projects which you have mentioned now, that they will be approved and tendered within after assurance. I assured him already. I also assured that we will visit Kankon to see all the what are the problems. Give a break.